क्षेत्रांत प्रभाग 4 वॉर्ड नंबर 4 हांगसरलो कॅन्डिडेट माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जालो. अपात्र जावपाचें कारण म्हणल्यार CRZचे कायद्यांतर्गत नो डेव्हलपमेंट झोनांत तेणी आनी तेजे फॅमिलीनी कांय बांदकामां केल्ली आनी त्या प्रकरणांतल्यान बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जाला आनी तेच्या जागेर ही आतां आयज इलेक्शन लागला. खरें म्हणजे ताका 6 वर्सां खातीर बंदी आसा इलेक्शन लडोवपा खातीर आनी ताजे खातीर ताणें आपल्या मिसेसीक वेलेंटिनो फर्नांडीस हांकां हांगा उबें दवरल्या आनी ताच्या अपोजीट आसा हरमलचे जो ते आदल्या टायमाचे एक माजी सरपंच आनी सबी फर्नांडीस हाचे चेडो प्रजय फर्नांडीस हो इलेक्शनाक उबो आसा. गेले एक 4 ते 5 दिसाचो एक आढावो जर घेतलो जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आपूण जिखतलो अशें सांगतात, परंतु CRZच्या बाबतीन बर्नार्ड फर्नांडीसा कडल्यान गिरकरवाडा ह्या प्रभागातले कितलेशोच कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट कांय कारणां खातीर बंद पडले, ताचेर कारवाई करची पडली. ताच्या खातीर त्या प्रभागातले कांय नाराजी बर्नार्ड फर्नांडीसाक जावंक शकता आनी ताच्या खातीर दांडो हो भाग बर्नार्डाचो एक बालेकिल्लो कसो ते भाग आनी इतर कांय तेजे नातेवाईक मेळून तो बरी फायट दिवंक शकता. परंतु अंदाज जर घेतलो जाल्यार नाराजी ताका खूब भोंवतली आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोलकर हांचोय प्रजय फर्नांडीसाक बरो तेंको आसा. तेणें कांय दीस आपले आपण प्रचारांत भाग घेतला, ताची मिसेसीनूय भाग घेतला. ताच्या खातीर ह्या घडयेक प्रजय फर्नांडीस हो किंचित आघाडी घेतलो अशें दिसता. म्हणजे कितें जालां हें आमचें बाय इलेक्शन. सो हें इलेक्शन जावपाक कारण म्हणजे तो आदलो कोण पळय सरपंच आसलो बर्नार्ड फर्नांडीस ताणें कितें तरी CRZच्या हितून कितें तरी तेचे प्रॉब्लेम मेळ्ळो, ताका कोर्टांतून कितें तरी डिस्क्वॉलिफाय केलो, ताका लागून हें इलेक्शन जालें. सो खूब वर्सांनी खरेंच खूब वर्सांनी आफ्टर 17 इयर्स आनी इलेक्शनाक हांव उबो रावलो. मदीं भाव डॅडी चोपल्या उपरांत भाव आहलो. पूण जेन्ना हांव लोकांक दिसलें की ताणें कितें तरी वायट केलां म्हणून लोकांनी डिस्क्वॉलिफाय जाल्या उपरांत लोकांनी म्हाका पाठिंबा दिलो की तूंच राव आनी आमची आतां कितें फुडलीं कामां तें म्हणून आमी फुडें वचया. कित्याक लोकांच्या पोटाचे इश्यू आहा तो घरांचे कितलींशीं घरां थँक्यू कितलींशीं घरांक CRZ केशी चालू आहात. सो लोक भियेला आयज. आमचे पारंपारीक फिशरमॅन आनी थोडे टॉडी लेबर आहा. सो तेंचो आतां रावपाचे हेचेर घरांचेर इश्यू येयलो. आमची रेजिडेन्शियल घरां मोस्टली ताका लागून कितें तरी आतां लोकांनी म्हाका फुडें काडलो आनी इलेक्शनाक फुटवलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.